केबलाक तुम्ही एनओसी दिवची पडटा की हो केबल सारको आसा काय ना म्हणून त्याचे इन्स्पेक्शन कोण करता? काय इन्स्पेक्शन आमची टीम ती करता. आता तुम्ही ते टीम इन्स्पेक्शन तो केबल सारको आसा तो पळयले चेक केला आनी तुम्ही ताका एनओसी कितें दिवपाचें आहा तें दिलें तुमी ताका? ना अजून ना. कित्याक लागून उलयता? सांगा सांगा सांगा. जो केबल आसा पळय न्हू ते केबलाक जे खांबे उरल्या ते खांबे आसा ते प्रत्येक खांबो नवो घालपाची गरज आसा काय पडदो एक मदीं पडदो घातल्या पडटा पयलींचो खांब्याचो कलेक्ट केल्या जाता? ना ना हांव सांगता ते कशें करप जे जी वायर ही लायन जी सायडीन वता थंय नवीन पोल घालता. लक्षात येता तुमकां? ओल्ड पोल ही ते सपोर्ट यूज करतले. अशें ना की सगळे ओल्ड पोल काडून किंवा सगळेच नवीन अशें येता. ती म्हणजे ती नंबर 1 आसा आतां ते घालपाक लागता. कळ्ळें न्ही? तुमचो थर्ड पॉयंट जो आशिल्लो म्हणजे हेजे भितरच ती केबल जी पंक्चर जाली मदीं ते आमी एनालिसीस केले नंतर आमकां दिसलें की हे तुम्ही सांगता प्रमाणे ही जी वेवस्था जी आसा त्यांची ते केबल आमी पळयला आतां की अक्षरशः ते केबल उडयता फकत आणि शेतांतल्यान कशीय केबल घेता 100 लोक लायता आणि ती केबल कशी वयर घालता. त्यानंतर कितें जालें की ही केबल डॅमेज जावपाक लागली. हांवें तांकां त्यांच्या कंपनीचो जो चीफ आसा त्या चिफाक हांवें मेल केलें आनी ताका म्हणलें तूं हे अटेंड कर म्हणजे तूं हो हे म्हण. त्यांचो वायस प्रेसिडेंट स्वता हांगा आयलो आनी म्हाका मेळ्ळो. म्हाजी मिटींग जाली तेंचे बरोबर आनी तांकां हांवें दाखयली की बाबा हे फॉल्ट अशें जाता. आतां तुमकां दाखयता इतल्यान जरी घेवन जरी सद्या जरी आसात तर आमी राजेश ना सगळे तर तशें आतां क्लियर करतात. आमी तेंचे इंडिविज्युअल जे कितें डिफिकल्टीज आसात ते आमी आतां आयकून घेतले आसात आणि प्रत्येकाचे ते प्रयत्न सॉल्व करतले आणि तो प्रयत्न आमचो सुरू आसा. उसगांव भागात वादळाचो फटको पडिल्लो आणि त्या वादळामुळे ST लायन मातशी ST लायन जी सगळी सकल हे जाल्ली ब्रेकडाऊन जाल्ली ती ब्रेकडाऊन युद्ध पातळीचेर 2 दिवसात आमच्या स्टाफान 24 तास काम करून सगळी ती लाईन जागेचेर हाडली आणि सगळ्यात पहिल्यांदा सप्लाय पावयलो. आता उसगांव हो भाग चड इफेक्टीव जालो. थंय काम करतना आमकां बऱ्याच अडचणी आयल्यो कित्याक थंय जंगलाचो भाग आसा आणि